नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. भारताची 15वी राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू आज सोपूत घेता. सुवाळो सकाळी दिल्ली राष्ट्रपती भवनाचे सेंट्रल हॉलात गोंयच्यान सुवाळ्यात वांटेकार जावंक राज्यपाल आनी मुख्यमंत्री दिल्ली. मुर्मू राष्ट्रपती पदाचेर पावपी पयली आदिवासी आनी सगळ्यात कमी वयाची दुसरी बायल मनीस. बीजेपीची गोंयांतूय सेलिब्रेशन्स. मावळटो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक निरोप. गोंय राज्याच्या संदर्भात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आमच्या भारतीय पक्षाच्या वतीन जाल्लें आसा. खास करून ज्या वेळाचेर स्वेरिंग इन सेरेमनी जातली तदनंतर आमचे प्रत्येक विलेज पंचायत ज्यो आसात त्या विलेज पंचायतीत एक म्हणल्यार आदरणीय आमच्यो नवे राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचो फोटोग्राफ जो आसा तो प्रत्येक पंचायतीन लागचो अशे तरेचे मानस भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन किंवा हेजो आदर राष्ट्रपती म्हणून तसो एक नियोजनबद्ध असो एक कार्यक्रम केल्लो आसा. श्रीमती द्रौपदीजी मुर्मू हेंचें ल्हानपण म्हणजे आमी म्हणटात लॉगवूड ते व्हाईट हाऊस पर्यंत हो जो पळय प्रवास असो जो आसा तो म्हणल्यारूच लॉगवूड ते राष्ट्रपती भवन म्हणजे झोपडी से राष्ट्रपती भवन तक एक प्रवास हो जो आसा पळय तो घडये आदरणीय आमच्या राष्ट्रपती यांनी सुद्दां केन्नाच दोळे मुखार किंवा स्वप्नान सुद्दां चिंतून आसतलें. आनी म्हणूनच एक उमेद आनी खास करून सबंद देशांतले जे गरीब लोक जो आसा जो विकर सेक्शन जो आसा तांचे खातीर ही खरोखरूच एक प्रेरणा जावन आसा. इतले मजगती मावळतो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान देशा कडेन संवाद साधलो. I firmly believe that our country is getting equipped to make the 21st century the century of India. Dear citizens, during the 5 years of my term, I have discharged my responsibilities to the best of my ability. I have been conscious of being a successor to great icons like Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan and Dr. APJ Abdul Kalam. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोट्टी पासपोर्ट नागरिकत्व होल्डर गोंयकारांक चाळण लावपाची तयारी. केंद्रीय घर मंत्रालयान दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांक खोलायेन चवकशी करून 2 वर्सां भितर रिपोर्ट मागला. चवकशी सुरू करच्या आदी भौशीक नोटीस दिवन सुचोवण्यो हरकती घेवपाच्यो. सिटीजनशीप कायद्याच्यो तरतुदी मतीन धरून इशूचेर योग्य शिफारशी केंद्राक दिवच्यो म्हणून ऑर्द. गोंयचे दुट्टी नागरिकत्व इशून तकली वयर काडली. कितली वर्सां जालीं राज्यांत दुट्टी नागरिकत्वाचो इशू चालू आसा. फॉरेनान सेटल जाल्ल्या गोंयच्या नागरिकांक दुट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण मागणी. फॉरेन पासपोर्ट घेतकच संबंदीत NRIन आपूण जावन भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आसता. तशें जायना. आतां सरकारान जिल्लोधिकाऱ्या वरवीं चाळण काडल्या. घर मंत्रालयाची दुट्टींक चाळण. गोंयच्या दुट्टी नागरिकत्वाच्या इशूचेर खोलायेन चवकशी करची. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची गोंयच्या दोनूय जिल्ल्याधिकाऱ्यांक ऑर्द. चवकशी पुराय करून 2 वर्सां भितर रिपोर्ट दिवपाचो आदेश. चवकशी सुरू करचे आदीं जायरात दिवन सुचोवण्यो हरकती मागोवप. सिटीजनशीप कायद्यांतल्यो तरतुदी मतींत धरून केंद्राक शिफारशी. हो नोटिफिकेशन न्यू न्ही हो न्यू कित्याक फकत न्यू इश्यू केला पूण नॅशनल नोटिफिकेशन आशिल्लो पयलो आनी ते एक पिरियड आशिल्लो 2 वर्सांचो तो एक्सपायर जालो. आतां न्यू नोटिफिकेशन काडलें. सो वीथ दीस we have already started the collectors started and म्हाका याद आसा की साऊथ गोवाचे म्हाका दिसता एकूच एप्लिकेशन आयिल्लें आनी ते कितें जालें तें हांव जाणा पूण नॉर्थ गोवाचे कांय आयिल्लें ते ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक म्हणून प्रयत्न केल्लो म्हूण दाखयतात. म्हूण तूं कायदो चेंज करना जाल्यार ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक एक इन्क्वायरी कितें जातलें त्यो इन्क्वायरी काडून मागीर तो लोकांक त्रासां घातलो. कोण येतलो सांगपाक मुको आहा म्हणून आहा जाल्यार सो लोक भितले. हांव पळयता की प्रत्येक वर्सा अशा पद्दतीचो रिक्वेस्ट जो आसा तो होम मिनिस्ट्री कडल्यान दोनी कलेक्टरांक येता. दिसता की आमचे कडेन दोनी तरेचे पासपोर्ट्स आसात आमी दोनी तरेचे पासपोर्ट्स होल्ड करता आसत खंयच्याय देशाचे आसत जाल्यार तेणी तेच्या संबंधान कलेक्टरा कडेन वचून आपले म्हणणे तांचे मुखार दवरचे. आपले अशे जे सिटीजन्स आसात आमचे त्यांनी जर वचून आपले म्हणणे जर कलेक्टरा मुखार दवरले आनी कित्या खातीर आपल्या कडेन हें आसा हेच्या संबंधान जर तांचे कडेन स्पश्टपणान सांगपाक शकले जाल्यार त्याचो उपयोग जातलो की जेका लागून आणि मागीर योग्य तो निर्णय जो आसा तो अल्टिमेटली होम मिनिस्ट्री कायद्या प्रमाण जो आसा तीच घेवपाक शकता. सो पॉसिबली टू कीप their data updated over how many Indians are leaving India
an Indian citizenship, take the case of Goa. Lot of Goans leave Goa for job opportunities. Their heart and soul is here, though physically they are there. It would help them retain their Indian citizenship, and at the same time, because of employment, they take up citizenship of another country. If our country takes into consideration that factor, it would be good for the country as well as Indian citizens. ब्युरो वांगडा लौकिक शिलकार. स्मृती इराणीचे दुबयचे कथीत बार कॅफेक सरकारान लॉक मारचे म्हणून काँग्रेसीची आसगांवा निदर्शनां. बार कॅफे बेकायदेशीर, गोंयच्या भुरग्यांक थंय वचूंक जायना म्हणून काँग्रेसवाले कॅफेचे गेटीक लॉक मारूंक म्हणून गेले. पुलिसांनी आडायले. निमाणे तुमी लॉक मारात म्हणून लॉक पुलिसांच्या हातात दिवन काँग्रेसवाले परत. मुख्यमंत्र्यान खंय हे प्रकरणान लक्ष घालचें. सरकारी इलिगल सगळ्या ताब्यात आणि जर हे रेस्टॉरंटाक पुलिसांनी जर लॉक मारू ना जाल्यार हेका आमी येवन लॉक मारया. अरे जाई दी मार देगा शर्म नहीं तो डूब मरो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद. आम्ही फक्त सिंपल सांगले की आमचे गोंयकार थंयसर वयचे न्हू, कित्याक हे बेकायदेशीर आसा. सो आमी लॉक मारता. जेन्ना ते बेकायदेशीर आसा आमी फक्त लॉक मारता, चावी पुलिसां कडेन दिता, जाल्यार पुलीस आयकना. सो हे चुकीचें आसा. आमी मागणी करता गोंयच्या परत एकदा गोंयच्या सीएमा कडेन की हितून लक्ष घाल. पुलीस ज्या जाग्यार जाय त्या जाग्यार डिप्लॉय कर. ज्या जाग्यार पुलिसांची गरज ना थंयसर धाडपाची गरज ना. आमी हांगा तोडफोड करपाक येवंक ना. आमी तोडफोड पार्टीचे कार्यकर्ते नासून आमी भारत जोडो ह्या काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आसा. आमी तोडफोड करपाक हांगा येवंक ना. हे गैर व्यवसाय जो चलयता ती ह्या देशांतली एक जबाबदार मंत्री जावन आसा, जी स्वताक संस्कारी बहु समजता, पण जेन्ना स्वताचेर पांय येता तेन्ना ते असंस्कार बेकायदेशीरपणा हे सगळे तिचे उक्ताडार पडटा. बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षाक विचारल्यार ताचे कानार केंस. पळय जो पर्यंत हांवें काय ते कागदाय पळोवना आनी डिटेलूय पळोवना, कारण हांव फाल्यां मातशी डिटेल कितें आसा ती विचारून न्ही. पूण तिच्या चेडवाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आय डोंट नो कशें आसा पळया. तो तेंचो वेगळो विशय जो आसा त्या विशयाच्या संदर्भात काल तिने दिल्लीक स्पेशली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळें क्लॅरिफाय केल्लें आसा, आनी त्यामुळे त्या हाचेर हांव न्ही वेगळी टिप्पणी करप म्हाका योग्य ना अशें म्हाका दिसता. इतले मजगती धुवेची बदनामी करता म्हूण केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश आनी नेट्टा डिसोजाक डिफेमेशनाची नोटीस धाडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिणी उपरांत आतां उत्तर गोंयांतूय भुरग्यां मदीं हँड फूट अँड माउथ दुयेंसाचो संसर्ग वाडटा. भिवपाची गरज ना तरी नितळसाण राखप आनी बाकीच्या भुरग्यां कडेन दुयेंती भुरग्याचो संपर्क येवंक दिवचो न्ही म्हूण दोतोर सांगतात. संसर्ग जाल्ल्या भुरग्यांक खंय नेमान उदक पिवंक दिवपाचें. दुयेंती भुरग्यांक सप्तकभर घरा भायर सरपाचो ना. हँड फूट माउथ डिजीज म्हटल्यार नांव जशें आसा पळय न्हू, तशेंच म्हटल्यार तोंडाक हातीक आनी पांयांक हांगा पुळयो येता. फुगांवाच्यो जश्यो पुळयो येता पळय तश्यो पुळयो येता. पयले 1-2 दीस जोर येता, 1 दीस किंवा 2 दीस फक्त जोर आसता, आनी तेन्ना लोक दोतोरा कडेन येता. आनी पयल्या दिसा ते कांय समजना फुडले की कसलोय जोर आसपाक शकता दुसरो कसलोय, आनी दुसऱ्या दिसा किंवा तिसऱ्या दिसा ताका त्यो पुळयो येतात. चडश्यो हातीच्या पांयांक येता, हाताक येता, टाश्टाक येता आनी तोंडान येता, आनी फाटल्यान बटकाकूय येवपाक शकता. तोंडान भितरूय येता, थोड्या सगळ्यांकूच येता अशें नासता. आनी त्यो जो कोर्स असो आसता की 2-3 दीस त्यो वाडटा. सो प्रत्येक जाण भियेता चड जालें काय म्हणून, तर तेजो कोर्सूच तसो आसता. फक्त चुकून थोड्यांक कोणाकूय तोंडान भरपूर भरता. तोंडान जर भरल्यो जाल्यार भुरगो कांय खायना आनी नाजाल्यार कांय अक्षरशः एकलो सुद्दां कांय खायना. मागीर कितें एकदमूच चड जालेलें अशें चुकून कोणाकूय कांयच खायना, मुतोंक जायना जाल्यारूच कोणाक एडमीट करचो पडटा. पूण चडशें कांय व्हडलें सिरियस आसना. फक्त एक पॅरासिटामॉल जोराचें वखद घेवपाचें, डॉक्टराक दाखोवपाचें. हें आमकां चडशें अशें नोव्हेंबर डिसेंबर अशें ह्या थंडेच्या दिसांक घेताले, पूण ह्या वर्साक आमकां ह्यो केसीस रायट फ्रॉम जून म्हयन्यांतल्यान येवपाक लागल्यो. एंड जीं भुरगीं पळय नर्सरी स्कुलाक वतात बिटवीन 2 to 3 years, हीं भुरगीं हे डिसीज खूब फास्ट स्प्रेड करतात. तीं भुरगीं स्कुलाक वतात, एकमेका पासून तांकां एकमेकाक स्प्रेड जाता आनी मागीर घरा कडेन येता आनी तीं भुरगीं मागीर ते दुसऱ्या तेंच्या सिबलिंगाकय दितात. हें प्रिवेंट करतले जाल्यार एक म्हणल्यार जे भुरग्याक तर जेन्ना एक
हँड अँड माउथ डिसीज जाले इमिजिएटली ह्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान सेग्रिगेट करपाक नाजाल्यार एटलिस्ट एक 7 दीस तरी त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान पयस दवरपाक जाय. की म्हाजो एडवायस सगळे पेरंटाक की ओगीच पॅनीक जावपाचें ना, तुमी भिवपाचें ना. भुरग्याची हायजीन मेंटेन करात, भुरग्याक सारखे स्वच्छ दवरात, रोज न्हांवपाक घालात. खावपाक चड तेका चड तुमी फोर्स करनाकात, पिवपाक दियात. पिवपाक कितें दितली तुमी रायस वॉटर, कंजी, दाळ वॉटर, सूप, टेंडर कोकोनट वॉटर अशा टायपाच्यो गोश्टी दियात. आनी तोंडान जे बॉयल जाल्ले आसता तेका जर तुमकां चड तेका हें करपाक जाय, कमी म्हणल्यार दूख कमी जावपाक जाय जाल्यार तेका जराशें कितें थंड सुद्दां खावपाक दिल्यार चलता. केरी हणजुणे धरणात गाळ भरला, उदक खदोळ. उदकाचो रसायनीक अभ्यास जाय म्हणून पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकार मागता. आमदार देवियान विधानसभेत इश्यू काडिल्लो. केरकार म्हणटा धरणात पानाचो गाळ जाता. खेरीज भूस्खलनान उदकांत बदल जावं येता. सरकारान पर्ये वाळपय मतदारसंघातल्या उदकाचो अभ्यास करूंक जाय. बिकॉज हे कंटिन्युअस ड्युरींग गिमांनी बी अंजुना डॅमान उदक कमी आसा म्हणून ते सगळे डर्ट अक्युमुलेट जाता. बट पावसांनी आतां दे आर रिसिवींग द सेम अमावंट अँड इवन वेन दीस वॉटर गोज टू देअर होम personal filters also, the drinking water in the glasses they say is still a little brown in color. So it is like I feel it is a health hazard, and whether because that pressure filter plant doesn't have a aeration process आणि ती सगळी पाना बी थंय decay जाता आणि that leads to the iron content and change in water color. So this is like a health hazard. So much please on priority look into it. Thank you. Here when raw water itself comes in turbid form, as at this particular instance what you said was, Speaker sir, is because the Anjuya dam, the bottom gate was opened and there was all accumulation in the dam which came out with this which made the problem of this. Anyhow, we will see what best we can do. We can try to improve and we will look into the same. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट म्हणटा लोक हो इश्यू PWD कडेन घेवन वताले. कोणूच काना मनार घेनाशिल्लो. परी आणि वाळपय वाठारांतल्या उदकाचो रासायनीक अभ्यास जाय. हणजुणे धरणांतले पिवपाचें उदक जें आसा हे पिवपाच्या उदकाचो दर्जो जो आसा तो दिसान दीस कमी जायत आसा. आनी हाच्या पयलीं सातत्यान गेलीं 3-4 वर्सां केरी ग्रामपंचायत क्षेत्रांतले लोक जे आसा ते हो जो 1 MLDचो प्लांट आसा तो प्लांटांतलें उदक जें आसा हें पिवपा खातीर व्यवस्थित ना, ते चिखल मिश्रीत आसता. अशा प्रकारच्यो तेंच्यांनी कागाळ्यो केल्ल्यो, तक्रारी केल्ल्यो, पूण संबंदीत खात्यान एकंदर तेतून सुदारणा जावची ह्या नदरेंतल्यान कांय प्रयत्न केल्ले ना. वाळपय मतदारसंघान नगरगांव आनी तो जो परिसर आसा त्या परिसरांतले पिवपाचें उदक लेगीत सुरक्षीत ना, ते घातक आसा. परी आनी वाळपय ह्या दोनी मतदारसंघातले जे उदकाचे स्रोत आसा जितूंतल्यान लोकांक पिवपाचें उदक मेळटा त्या उदकाचो दर्जो जो आसा तो तपासपाची खूब गरज आसा. तेचे कॅमिकल एनालिसीस जावपाक जाय. हणजुणे धरण राना वाठारांत येता. झाडांच्या पानां खातीर गाळ तयार जाता. तशेंच भूस्खलनाचोय इम्पॅक्ट आसा. अभ्यास करून खंय उपाय काडूंक जाय. ह्या धरणाची जो गाळ आसा हो एकंदर म्हणजे तो पुराय वाठार हणजुणे, केळवळे, गुळे, फणसुली हो पुराय वाठार जंगल समृद्ध वाठार आसलो आनी त्या वाठारांतली जंगलां जी आसा ती उदकापोना गेली आनी तितूंतले झाडां जी आसा ती कुजोवन सगळो जो गाळ आसा, माती आसा आनी हेर तरेचे जे भूस्खलन जे जाता तितूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान गाळ जो आसा तो ह्या उदकान मिसळलेलो आसा आनी त्या गाळांतल्यान बरोबरच वेगवेगळ्या प्रकारची जी मॅटल्स आसा, हार्ड मॅटल आसा जी मनशा खातीर घातक आसता, तर ती तेंचें प्रमाण ह्या पुराय जलाशयान वाडत चल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. हणजुण्या बांदण्यात जमनी बळकावपाचे तरेतरेच्यो केशी. जमीन प्रॉपर्टी रावता ते घरूय बळकायतात. चर्च प्रॉपर्टी लाटपाची केस. फेक डॉक्युमेंट करतना डॉक्युमेंटाचेर बायलांचो जेंडर बदलून सोपिल्यांचें नांव वापरून अनवळखी मनीस प्रॉपर्टी होल्डर बायलेचो घोव म्हणून दाखोवन डॉक्युमेंट तयार. लाखांनी स्क्वेअर मेत्र जमीन लाटपाच्यो केसी. खासा रिपोर्ट. तुमकां कशें कळ्ळें की हांगा हे अशें फ्रॉड चल्ला? एक्चुअली पयलीं आमची केस जाला हिंगा बादेम
18,500 स्क्वेअर मिटर लँड आमच्या नेबराची विन्संट डिसुजा आनी तेजे 18,500 स्क्वेअर मिटर हे लँड ग्रॅबर्स पळय आहाय तांणी आख्खे क्लियर करपाक स्टार्ट केल्लें तेन्ना आमकां तेणी कळीत केलें जे आपणाची प्रॉपर्टी कोण येवन बोलतोच मनीस येवन क्लियर करता म्हण आनी ताका स्टॉप केलें जाल्यार ताका थ्रेटन करता म्हण. सो ते हेजेर मागीर तेणें आपणाचें फॉर्म 114 काडलेलें तेन्ना ऑनलायन ताका कळलें तें फॉर्म 114 कोण ब्रांका रॉड्रिक्स आनी रॉयसन रॉड्रिक्स म्हणटा ताच्या नांवान गेला म्हण ट्रान्सफर जाला म्हण. Put our family members who were not even born in 1951, they showed that they had sold the property in 1951. To that family? To that family, to Antonio Francisco. Your ancestors sold that property to that family? Even before they were born. Property is in my mother-in-law's name, Maria Anton Coutinho. Actually, she died in 1995 and the sale deed was made in 1996. That means she got up from a grave and she signed the sale deed. It's completely fraud. And besides that plot, is a huge plot divided into two parts. One part belongs to us, the left side, right side belongs to some Carvalho. They made it as a huge plot. My mother as a man, my mother-in-law as a man, and the lady from the next plot as a woman. And they got two women married. And then they sold the plot. We objected for that mutation on the 29th of March, since when we came to know about it. And subsequently, a couple of days later, we also noticed that on the 30th of March, there was already a sale deed done to a third party. So what they had done is, they had done the mutation, they had taken the property on their name, not officially because their names were not there on the Form 114, because we had laid an objection. But the sale deed at the side was already going on, which was finalized, and 30th March they had the sale deed registered. How much land they were grabbed in your village at least? This was about 90 to 95,000. Almost 1 lakh square. Yes, almost 1 lakh square meter. And the actual owner don't know about this. They never sold this property to anyone. No, no. The government has to declare all those fake deeds null and void. SIT may give its findings if they are fake or genuine or whatever. Okay, they've come to the conclusion it is fake. Even the archives is giving letters saying they're fake. But the government has to officially notify all those deeds to be fake. Because as soon as the government does that, all these transactions, forward transactions that have been done, including sale deeds, whatever, all that is going to collapse. That is the first demand. Okay. Ongoing, as that is going on, all the mutations that have been fraudulently done, all the mutations which have been done on basis of fraud documents have to be reverted immediately. That is something very, very important that needs to be done, because there are a lot of elderly people running from pillar to post, hitting a brick wall on all the bureaucratic obstructions that come. They have to get immediate relief. So the government has to kind of pass some rule or order or notification, whatever, reverting all of them immediately to avoid a multiplicity of proceedings. Even and पहले चर्चीने आपल्या प्रॉपर्टीचे बोर्ड मारला. चर्चीचा प्रॉपर्टी ट्राय केली कोणी ग्रॅब करपाची? Yes. The church property, in fact, now we are trying to find out who has done it. There is one person who has actually done the conversion of the entire land, church land. Church land also. Yes, that is about 31,000 square meter. आमचे church land आचे हाते बादेम चर्चीचे. But then we found online that there is somebody who has put for conversion, and we don't have any tenants in the church property. Neither Bonkas, but still somebody who has put a case for conversion of the entire property. आम्ही आशिल्ले आज बाद्या आणि बाद्या ज्या गांवान सुमार 1 लाख स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी विकली. ॲक्च्युली जे ओनर को ओनर तांचे भुरगीं तेंच्यांनी केन्ना ती प्रॉपर्टी विकूंकूय ना. तेंच्यांनी केन्ना एप्लिकेशनूय करूंक ना प्रॉपर्टी विकपा खातीर. पूण कोणा तरी भलत्यानूच मनशान प्रॉपर्टी विकली. लोकांक जेन्ना कळ्ळें की अशें जे प्रॉपर्टी विकला म्हणून तेन्ना SIT फॉर्म जाली आनी सद्याक SIT सद्या इन्व्हेस्टिगेशन करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवास. म्हापशागिरी खचिल्ल्या सर्व्हिस रोडाचें काम सुरू केलां. रस्तो सगळो खणून मुळाक हुंवार खंयच्यान मारता तो सोदतात. उदकाचो पॉयंट मेळ्ळ्या उपरांत रस्त्याचें काम करतले. शेनवारा सकाळीं अकस्मात रस्तो खचिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाल्ली. हायवे पोंडची पायपलायन फुटल्या आसूंये म्हूण दुबाव. चवथ म्हयन्यार तेकली. चित्रशाळांनी तरेतरेचे रंग आकाराच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो उबी जावंक लागल्यो. पिरळ्या गांवठणां गुरव कुटुंब कितल्यो पिळगो जाले चित्रशाळा चलयता.
रंग चिकण माती भायल्यान हाडची पडटा, मुर्त्याचेर खर्च वाडटा, ते भायर कामगार मेळप कुस्तार. सरकारान खंय सबसिडीच्या जाग्यार मातयेची वेवस्था करची. खासा रिपोर्ट. आमी ल्हान आसतना आमचो बापूय हो ट्रक एक ट्रक हो 3,000 4,000 हांगा पावतालो, तो आज हो ट्रक 25,000 आमकां पडटा आतां. एक ट्रक हय एक ट्रक जाग्यार 18,000 घेता आनी भाड्याचे वयले. मागीर मानाय आसा त्या शिवाय. आतां प्लास्टर पॅरीस म्हणजे कितें आसा, प्लास्टर पॅरीस म्हणजे सामको गणपती करपूय सवाय आनी थंयसरल्यान जर हाडप. आतां हांगा म्हारग जाता पूण थंयसरल्यान तर सवायच ते गणपती, कित्याक ते गणपती एका दिसाक ते गणपती 30-40 मनीस एकटो करूं शकता. आनी आतां लेबराचो आमकां खूब हें जाता. लेबर म्हणटा ते अशीं कामां करपाक कोण येयना. म्हणजे आमकां ते चवथी 2 दीस पयलीं गणपती हे रेडी जावपा जाय. आमकां लोक अशें आसा की हें जालें की नागपंचमीचो हें जालें की लोक गणपती काडून येता आनी मागीर अष्टम जालें की लोक सामकें बुकींग. पेंट पयलीं आमकां हांगाच मेळटालो, मागीर आमी ते ऑयल मारताले म्हणजे तो सगळो गोंयानूच मेळटालो न्ही. आतां पेंटाचे हे नवीन तयार जाल्ले आसा. आनी आमकां कितें जाता, आमी ते बांद्या वयता, मालवण वयता, माणगांव म्हणटा थंय पेंट करप मेळटा. थंय 1,600 रुपयाचे गणपती हो आमचो ते आमचो हाजो पणजो बी करताले पळय न्ही, 125 आमचो बापूय सांगतालो. म्हणजे आमकां आतां लोकांक ते 1,600चे गणपती आमकां हे लोकांक आतांचे सगळे रेटी हेचे प्रमाणे मजुरी प्रमाणे आमकां खूब म्हारग दिवची. म्हणजे अशें लोकांक जें दिसता तें कितें हे खूब आतां म्हारग दिता. पूण आतां पयलीं कितें हें हांगाच माती काडटाले, हांगासरलोच पेंट मारताले, गणपती हाडटालो. आनी कितें हें पयलीं कोणी करताले जावन येवन बसताले आनी ते काम करताले रातचे. आतां भुरग्यांक ती आवडूच ना. माती वटे माती म्हणटा, पेंटा वटे पेंट म्हणटा, कामगार वटे कामगार म्हणटा. आनीक लोकांक ते बजेटीक बसना आमकांय दिसता. सरकारा कडल्यान आमकां बरी म्हणटा तशी हें मेळटा. एक गणपती फाटल्यान 100 रुपयाची सबसिडी ही आज पर्यंत आमकां दिल्या आनी टायमार दिल्या. हितून कांयच हें ना. ते आतां कितें आसा ते गोवोरमेंटान आमकां ही माती जी आसा न्ही ही गोवोरमेंटान तेजेर हें घेवचो आनी आमकां गोवोरमेंटान ती माती दिवची, ती आमकां स्वस्त पडटली. कित्याक लास्टाक हें न्ही तेका तेंच्यांनी कसो हें करून हाडून खंय डेपो हाडून आमकां ती माती त्या वेळार दिल्यार जाता. कित्याक ही आमकां सबसिडीच दिना जाल्यार जाता. मेन आमकां ही माती बरी दिवंक जाय गोवोरमेंटान. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.